काल सांजे 7:30 वरांचेर ताडीपंथर सांगे हांगा ह्या ब्रिजाचेर जे आसा एक अपघात घडलो। जशी आमकां ही म्हायती मेळ्ळी इमिजिएटली आमची तालुका लेवलची आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आसा ती इमिजिएटली आमची सायटीर आयली आनी जशी म्हायती मेळ्ळ्यानुसार त्या गाडी जी न्हंयक पडलेली तातूंत 3 लोक आशिल्ले। राती आमचे लोकलाच्या माध्यमांतल्यान सगळे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आमगेली टीम डिझास्टर टीम हांच्या प्रयत्नान राती आमी 2 बॉडी ज्यो आसा त्यो रिकवर केल्यो। न्हंयचो फ्लो जास्त असल्या कारणान एक बॉडी ती मेळूंक शकली ना। ताजे नंतर जी इंडियन नेव्हीची टीम आसा आमी तांकां इमिजिएटली कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांची टीम आयज वाटेर आशिल्ली। पण आयज सकाळी आमची फायराचे पर्सनल जे आसा तांकां ती तिसरी बॉडी जी आसा आयज सकाळ फुडें जी आसा ती आतां रिकवर जाल्ली आसा आनी ताजो फुडलो प्रोसिजर करपाक ती बॉडी आमी हे केला। तुमी हाजे योग्य व्हेरीफाय केले वयतले की सायटीर कशें आशिल्लें की ब्रिजाचें सिच्युएशन कशें आसलें। हांव PWD ऑफिशियल आसा तांकां आपोवन हांगा खंय कितें जालां एक्चुअल जी इन्फॉर्मेशन जी आसा हांव ती तांचे कडच्यान डिटेल घेतलो जाल्यार तांकां हाजेर डायरेक्शन दिल्लें गेलें वयतलें। जशें पयलीं कितें जालां तें म्हाका तुमी जशें आतां सांगलें तें कळ्ळें म्हाका की हाजे 2 वर्सां पयलींच्यान फॉलोअप चालू आसा। जशें हांवें तुका आतांच म्हणलें की हाजेर हांव इमिजिएटली PWDची मिटींग घेतलो। जर फायल जर ताची खंय आसा PWD कडेन तांकां इमिजिएटली डायरेक्शन दिल्ली गेली वयतली की हाजे जे आसा इमिजिएटली जी फायल आसा ती प्रोसेस करून ते बेगीन कंप्लीट करपाची ही डायरेक्शन आसा जी PWDक दितलें। सो आमकां जेन्ना कळ्ळें फोन मेळ्ळे तेन्ना आमी येयले जाल्यार चोयलें जाल्यार हिंगा लोकल्स आमगे लोकांक बबलू म्हणून एक भुरगो असो हे सायडच्यान राजूगेन सकयल देंवलो। राजूगेन पयलीं चोयता आसतना सगळे पुलीसूय पावले PI पावलो तेन्ना चोयता आसतना फायर बी मागीर पावतले तेन्ना अशी दिसता तेन्ना तांबडी लायट गाडी दिसता म्हणून एक आवाज जालो म्हणजे रायट सायडीन आनी उपरांत तो भुरगो राजूगेन गाजवा बांदून उदक चड आसल्या कारणान गाजवा बांदून हे सायडीन पावलो लेफ्ट सायडीन पावलो। हे सायडीन पावतरीत तेका गाडी बाबा हिंगा आसा म्हणून ऑलरेडी ट्रेस जालें आनी तो गाडयेचे वयर उबो रावलो। तेन्ना आमचे 2 जाण भुरग्यांनी फायर स्टेशन हे पावले आमचे फायर ब्रिगेड पावली आनी तशेंच मागीर आमी एका वस्त क्रेनीक अरेंजमेंट करून रातीची बॉडी आमी गाडी एकच भुरग्यांनी लोकल भुरगे प्लस आमचे फायराचे थोडे भुरगे देंवन ती गाडी बांदून वयर काडली। तारीपंथ सांगे हांगा आनी तुमकां खबरच आसतलें राती एक मोठी घटना घडली। एक कार जी फॅमिली आसली भितर कारीक ती खंय तरी हांगा हे पुलार पळोवंक शकता हे धड नासले कारणान ती खंय तरी धड नासल्या डायरेक्ट उदकां गेली आनी तुमी पळोवंक शकता आतां बॅरिकेड लायले आसा हांगा। ही जी कार आसा ती कितली खोल आसा हे अंतर आनी ती गेली आनी डायरेक्ट भितर पडली। त्या कारणान तितून एक 35 वर्साची बायल आसलेली, एक 2 वर्साचो भुरगो आसलेलो आनी एक 38 वर्साचो मिलिंद नायक म्हणून हो दादलो आसा ती गाडी चलयतालो। पूण राती क्रेन हाडून फायर ब्रिगेड येवन ती खंय तरी कार काडली आनी तितून भितर फक्त 2च बॉडी मेळ्ळ्यो, एक बायलेची आनी 2 वर्सां भुरग्याची। पूण जो मिलिंद नायक आसलेलो गाडी चलोवपी तो खंय तरी मिसींग आसलेलो। राती मामलेदार तशें बाकी प्रशासन येवन ते सोदाशोध केलो लायट घालून पूण तो खंय तरी बॉडी मेळ्ळो ना। ते खातीर आयज सकाळीं परत बॉडीची सोदाशोध जाली। फायर ब्रिगेड येयली कुडचड्याची, ते गोरा घातलो, गोरा घालतकीर बॉडी खंय तरी सांपडली आसा आनी ती खंय पोस्टमॉर्टमा येयल्ली आसा। तो मोठो प्रश्न आसा हो जो पूल पळोवंक शकता हो 60 वर्सां पयलींचो पूल आनी हे पुलाची जी रुंदाय आसा ती एकदम नॅरो आसा आनी खंय तरी हे पुलार येवपी वचपी जे लोक आसात तांकां खंय तरी खतरो आसा। आनी हे स्थानीक लोक म्हणटा की आतां खंय तरी पूल बांदलो म्हणून ताका सायडीच्यान खंय तरी हे रिटेनिंग वॉल काडपा आसा तो हे दोनी सायडीच्यान दिसना, वलतडीच्यान आसा पूण हे सायडीन ना। लोकांनी हांगा 2 वर्सां जाली लोक ट्राय करता हो रिटेनिंग वॉल बांदा, खंय तरी पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांगा ते परत जावचे न्हू। पूण आयज ही घटना जाल्ले कारणान प्रशासनाचे जे दोळे आसा ते परत एकदां ओपन जाल्ले आसा आनी प्रशासन सांगता की आतां आमी फुडें जे कोण हेजो दोशी आसा तेजे कडेन ती फायल आसा ती आमी मुखार व्हरतले आनी रिटेनिंग वॉल जे आसा ते बांदतले।